आयज एक म्हयनो भरता आमची भयण इदालीन फेर्नांडीस संपल्यार तर संपलेली भयणी इदालिनाक देवच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण आनी दुखेस गोराब्याक बुजवण दी म्हूण आयचे आमी सान मागुया. भलायकी बरी ना म्हूण फादर बिटो घरा आसा. आयज ताचे मागणेचो दीस तर फादर बिटोचेरूय देवाचो सुबा आशिर्वाद पडूंक तो बरी भलायकेन आसूंक ताची पासत मागुया. आयज लग्ना वरस समोर रमतात डॉमिनीक आनी दामेलिना फेर्नांडीस. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेरूय देवाचो सुबा आशिर्वाद पडूंक अशें आमी सान मागुया. आमचो गांवचो पूत फादर हेनरी फाल्कांव आयज आपल्या यादनीकपणाचो रुप्या उत्सव समोर रमता. यादनीकपण देवाचें देणें ताका. 25 वर्सां देवच्या मोड्यांत उर्बेन उमेदीन भोक्तीपणी मोगान खालतिकायेन तो वावुरलो जियेलो आनी आपली सेवा पवित्र सभेक ताणें दिली. तर ताकाय बरी भलायकी कृपा आनी सुबान देवाचो आशिर्वाद ताचेरूय पडूंक आनी ताचो फुडलो गवडीक वावरूय सुफोड जावंक ताची पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. जाणबाय शाणेपण आमकां म्हत्वाचें क्रिस्ती जिवितांत आनी बरी बुदूय आमकां दर जिविताच्या पावलांत गरजेची. तर आमकां जेजू स्वर्गार वेता तेन्ना ओनात कशें साणिना पूण पवित्र आत्मो उजवणेचो जाणवायेचो शिगुणाचो आत्मो दिता. ह्या आत्म्यांच्या उजवाडान स्फूर्तेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आदार मागुया. मनशां कशीं आमी घडी चिंतनांनी कोन्यांनी उतरांनी वागणुकेन चुकल्या देवाची काकुती कुलो मारुया. हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उत्सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उत्सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोद विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पळोवूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जें तूं आमकां बसायताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर आनी ह्या उतीर संवसारांत सर्गीच्या सोदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. ही आमी मागता आमच्या सुमया
तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीम. तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता राजभर चलयता ससन्यांच्या ससनंग. आमेन. दोमदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपले वडिलांक सांगाती दोमदुतांक त्रास दिवन आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. दोमदुतान हें गोमतोच तें लिकावनेच्या लिस्ट्रा आनी देर्बे नोगरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणेच्या गांवांनी ताणें शुभ वर्तमान पोरगोटलें. लिस्ट्रान एक आपांगूल मनीस आसलो. तो जल्मान ठोटो जावन केन्ना चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन कोत्तालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विश्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचें उरपोंजीत पोलेना फुडें लिकावनेच्या भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मोदें देंवल्यात. बार्नाबासाक ताणें जेवस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या जुएसाच्या मंदिराचें यान्निका हार घालून नेटोयलेले पाडे दारवट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो योज्ञ भेटूंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू दोमदुतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवंक आयल्या. हे कुड्डे देवाक पाठ करूंक स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोसलां ते जिवे देवाशी पोतून यात. आदल्या पिडकांनी आपआपली वाट दवरूंक सगल्या विदेशांत ताणें निर्मिलें. तोरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करूंक आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांत तो पावस धाडटा, काला पोरमोणें फळां उत्पन्न कोत्ता आनी जेवण दिवंक तुमकां खुशाल कोत्ता. इतलें सांगूनय आपणाक योज्ञ करिना जावं लोकांक आडावन तांकां बोव अवघड जालें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय, भोगोत तुज्या नांवाक जोडून घे मोहिमा. सगलीं म्हणुया. आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय, भोगोत तुज्या नांवाक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय, भोगोत तुज्या नांवाक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विश्वासीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनभावाटांनी कितें म्हणचें? जबाब. आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय, भोगोर तुज्या नांवाक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी प्रितुमे आमचो देव आपणाक जाय तें सोगलें कोत्ता, पूण ताच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाचे हातांनी घडलेल्यो. जबाब. आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय, भोगोर तुज्या नांवाक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी प्रितुमेच्यो रोसनार सोरेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हळ्यार सोरेस्पराचो, पूण प्रितूम मनशान ताचें देणें. जबाब. आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय, भोगोर तुज्या नांवाक जोडून घे मोहिमा. उद्गार उबी रावया. Sol vesporak sun, sol vesporak
आत्मो तुमकां सगल्यांक शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनान हाडटलो. Sörgårdsborg sol, Sörgårdsborg sol, Sörgårdsborg sol, sol, sol. Sörgårdsborg sol, Sörgårdsborg sol, Sörgårdsborg sol, sol, sol. सर्वेस्पोर तुमची सोवे असू. तुमची सोवे आसूं. जुआवा पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój moduła sumia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हळे सायबा तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें. जेजून ताका परतीपाड केलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोले आनी ताचे सोबे ठिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना. आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचें मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शराती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगट तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. अशें म्हाका बाब न्ही भुरग्यांक अक्षरां आंकडे सुरवेकुस्तान आमी शिकयता आनी भुरग्यांक थोडी पावटी शिकयता तें शिकूंक वा आयकूंक अवघड लागता. देखून मागीर जायते पावटी ती नर्सरी रायम शिकयतात ABCDEFG मागीर UBW XYZ मागीर खावपाची वस्तूंचोय शुगर ऑन द ब्रेड. If you don't like it, go to bed. Next Sunday morning come to me and I will teach you ABC. हे भाशेन भुरग्यांक आमी शिकयता आनी तांकां शिक्षण म्हत्वाचें म्हूण सांगता. शिक्षण आमकां मुळावें मेळ्ळां देखून आमी वाचूंक बरोवंक उलोवंक दुसऱ्यांक कितें सांगूंक शकता. रस्त्यार जायते पावटी सायन बोर्ड आसता आनी तेय आमकां आदार दितात. स्पीड ब्रेकर्स अहेड म्हणटकच तुजी स्पीड आतां स्लो कर. वेन मागीर थंयसर पावतकच ब्रेक मारल्यार घडी तूं पडटलो तकली फोडटलो वात मोडटलो. जायते पावटी रेल्वे ट्रॅकार थंयसरूय तुवें थांबूंक जाय. हे भाशेन आमकां सायन बोर्ड आसात. आमकां क्रिस्ती जिवितांत थोडी कुणां आनी अक्षरां आंकडे म्हत्वाचे जावं देवाची ओळखूय घेवपाक. तो जेजू
जाणवयेचो सागूर आनी तो शिसांक सोडून वेता तेन्ना ते दुखी जाले. पूण तो म्हणटा हांव वेतां जाल्यार तुमच्या बऱ्याक वेता. हांव तुमकां साणिना. हांव वेतलो आनी तुमकां पवित्र आत्मो दितलो. तो आत्मो जाणवयेचो शिगुणाचो बरे बुदीचो आत्मो. इज फूल ऑफ विजडम, अंडरस्टँडींग, पेशन्स, कायंडनेस, जंटलनेस, फियर ऑफ गॉड. हें सगळें पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां फावो जाता. देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय. देव आसा, तो आमकां पळयता. हांव कितें चिंतता, खंय वेतां, कितें करतां तें ताका म्हायती आसा. इतलो लागीं तो आमकां आसा. तर देवाच्या मोगा खातीर, ताणें दिल्ले जाणवाये खातीर, आत्म्या खातीर, सगळ्या खातीर दिन वासुया. आवय बापाय खातीर दिन वासुया, तांकां उपकार जावया. तांणी आमकां शिकयलें आनी आयज जाणर केलें देखून आमी आयज जाणवीक मनशां, हुशार मनशां, समजतलीं, दुसऱ्यांक आदार दितलीं, दुसऱ्यांक कितें बरें सांगतलीं, दुसऱ्यांची आयकतलीं आमी जाल्या. कित्याक आवय बापायनी हे भाशेन आमकां वाडोवंक शिकयलां आनी बरें तें शिकयलां आनी दिलां. आमी थोडी पावटी आमकां वाडटकूच जायते पावटी आमचे मेस्त्री गुरू मेळटात आनी मागीर जायते पावटी आमी तांकां सांगता तुमकां लागून आयज आमी जाणवाय आपणायल्या आनी शिगूणी मनीस जाल्या. तर तांकांय आमी उपकारी जावया आनी देवाक आर्गां दिवन आमचें जिवीत ताचेच मोहिमे खातीर जिवंक वावरुया. बिशप फुलटन शेन म्हणटालो, मॅन फुली अलायव्ह इज द ग्लोरी ऑफ गॉड. आत्म्यान भरलेली जाणव्याची जागृत क्रिस्तांवां कशीं जिवया. भेटवणे वेळार गायन गावया C4 आसा जेजू, आसा जेजू, पेज 29. C4, page 29. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान
सरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी बुडीत सेवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोव पडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार चडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्टापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोवळायन आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. सासणाच्या जिविताची जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावरत्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांत ती सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसंगीतचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. Bawartaco good porgotuja. Sumia Jesu ami odokada ani kashitle bieda bitle pauti tu boy bobaneso ami tuche moron Golgotha. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवंत बापाक कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी इदालिनाची कापलूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भगीन धर्मदत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तें सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाई पवित्र आत्म्याच्या एक पोरणांत सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सस्त्या. जेजू मागण्यांत सदांच बापाक एकवट थालो. मागणें करिनासतना एकूय दीस सारी नासलो. जेजू मागणें करता तें शीस पळयतात आनी ताका सांगतात आमकांय मागणें करूंक शिकय. तेन्ना जेजून हें सोबीत मागणें शिसांक शिकयलां आनी आमकां दिलां. जेजूचें मागणें उचारुया आनी ताच्या मागणे बरोबर आमची आवडे चिंतनां गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां आदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तल्लेन पोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदकाक दिन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तेच्या सस्त्यांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता सस्तेच्या सस्त्यांक.
सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूक कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूक कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका पळोवना तुज्या एकाच उतरान म्हाका बोलाकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावुया D17 जेसू म्हज्या देवा पेज 56. D17 पेज 56. जेसू म्हज्या देवा हांव नेता घेवच्याक तुका. जेसू म्हज्या देवा हांव नेता घेवच्याक तुका. यो सगळीं उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारांनी घेवंक तयारी करतल्या दियाकन बोरिसा पासत मागणें. देवा आमच्या बापा तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कोराराचो पोरूम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणान तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाकनाक बोरिसाक मुन्यारी याज्ञीकपण घेवंक
तुवें विचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिन वाचताव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठोय म्हूण मागताव. पुर्तेपणीन आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगोटू विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समोरमू आनी तामोन आसतना मागणें करूंक जेजूक तो ओदीक चिकटून रावंक. बापा, बरी खबर पुरगोटल्या आत्यार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटोय आनी ताच्या काळजाचे भोगतेन याज्ञिकी संस्कारनीक तयारी करूंक ताका गोठायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी कोत्तांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आज 10:30 वरांचेर आमचो याज्ञीक आमचो गांवचो पूत फादर हेनरी फाल्कांव आपले माकणीचो रुपया उत्सव समरमता. 25 वर्सां फाटीं आमचे इगोजीन ताका याज्ञीकपणाची माकणी मेळ्ळेली. आज ताचे बसत गिरीत भाशेन मागूंक दिनवासनीचे मीस सकाळीं 10:30 वाजता आमचो आर्चबिशप कार्दिनल फेर्रांव आमचे बरोबर आसतलो आनी सुगोट पाद्री ताचे बसत मागूंक तुमकांय आमंत्रण आसा. सांजे 5:15 आज लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार, आज तिसरो भाग, 3rd सेशन ऑफ लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार. सांजे 5:15 तेच उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, 2 उलोवपां आनी मागीर एडोरेशन आनी आशिर्वाद. आमी आमचें हाजीरपण दाखोवया, येवया आनी पवित्र आत्म्याची खोल ओळख आमकां घेवया. मंगळारा दिसाक 30 फाल्यां सांजे 3:30 वाजता आमचो भाव दियाक्न बॉरिस हाची याज्ञीकपणाची माखणी सांजे 3:30 वाजता से कॅथेड्रल इगोजेंत ओल्ड गोवा. बिश साहेब ताका याज्ञीक म्हूण मागतलो. ताचे बसत आमी किरीत भाशेन मागुया. प्रार्थुया. देव आमच्या सगळींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जोवणपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सोयींबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सडभणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्काचो गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पवित्र देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन, मोगान आनी आत्म्याचे सुतवणेन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाक गायोन गावया F22 तुजो तोरण परगटणार कोर, पेज 96. F22 पेज 96. Soy हांव आसा, सोय हांव भोंवता, सोय वावर करता, सोय उलोयता. दोय हांवें तुका परगटूं, दोय प्रिती तुजें नांव वाडूं. सर्वेस्परा देवा मोच्या, कुर्बेचो आदार दिवो. तूं सदां परगटणार कोर म्हाका, तोर परगटणार कोर म्हाका. सर्वेस्परा देवा मोच्या, कुर्बेचो आदार दिवो. तूं सदां परगटणार कोर म्हाका, तोर परगटणार कोर म्हाका.
check.